टायमाच्या भितर आमी आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस केले आनी खूब दीस म्हणजे आमकां बिचोलेंतलो उमेदवार कोण हाचेर थोडोसो बिचोलकारांकूय प्रश्न पडलेलो आनी ताजेरूय उलट सुलट चर्चा ज्यो सुरू आशिल्ल्यो ताजेर पूर्णविराम दिवन आमी बिचोलेंत बाब राजेश पाटणेकर हांच्यांनी लोक आग्रहोत्सव आनी पार्टीचे आग्रहोत्सव उबे रावपाचें निश्चितच केलां। आज किंवा फाल्यां पर्यंत तांची उमेदवारी ही दिल्लींतल्यान डिक्लेअर जातली, पण ऑफिशियली आमी आमचो उमेदवार म्हणून हांगासल्यान बाब राजेश पाटणेकर यांचें एकमेव नांव दिल्लींतल्यान पार्टी कडेन धाडटा। दिल्लींत पार्टी कडल्यान तेंचे फाल्यांच्या भितर तेंची उमेदवारी दिल्लींतल्यान डिक्लेअर जातली। इतकेंच न्हय तर बिचोले कार्यकर्त्यांच्या आग्रहोत्सव म्हणजे राजेश पाटणेकर फक्त आमदारच न्ही तर फुडल्या सरकारांत राजेश पाटणेकर हे मंत्री सुद्दां आसतले ही निश्चितच आसा। ही बिचोलकारांक खूब व्हडली आसा आनी आमकां खास करून जे दिवचल मतदारसंघात फाटले फावटी भारतीय जनता पार्टीक पुराय तिनूय मतदारसंघांतल्यान बहुमत मेळ्ळें आनी हेय फावटी परत एकदा आमी दिवचल तालुक्यांतल्या आनी दिवचल मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकांच्या विश्वासाचेर म्हाका खबर आसा की राजेश पाटणेकराचो ज्या पद्दतीचो स्वभाव आसा, ज्या पद्दतीचो लोकसंपर्क आसा आनी त्याच लोकसंपर्कांत परत एकदा बाब राजेश पाटणेकर हे भोवमतांत बिचोली मतदारसंघांतल्यान निवडून येतले हाची हांव आशा व्यक्त करतां।